बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी क्रिस्त येण्याचो काल सुरू करता. क्रिस्ताच्या येण्याक आमी सगळीं आशेता आनी आवडेता, कित्याक तो आमकां आपणाशी वतलो आनी ताजे बरोबर आमी जियेतले. क्रिस्ताचें येणें केन्ना आनी कशें जातलें तें खबर ना. देखून जेजू म्हणटा, जागृत रावात. सगळ्या वेळार जागृतायेन जेजूक भेटूंक आनी ताजें सासणीक जिवीत अनुभवूंक ह्या मिसाच्या पवित्र मिसाच्या भेटेंत बापाची कृपा मागुया. म्हज्या अपुरबायेच्या बाबडीनो, आयच्यान आमी सुरू करता एक नवें सेवाधर्मीक वरोस. वी बिगीन फ्रॉम टुडे a new liturgical year with the first Sunday of Advent. आनी ह्या पासत तुमचे मुखार आसा ह्यो आद्वेंताच्यो वाती. आयज आमी पयली वात पेटयल्या. उगडास करूंक आमकां आमची तयारी जावंक जेजूच्या जल्माचे परबेक, आमच्या सरवंडराचे परबेक. तर काळजा मनाची दूख धरून आमच्या पातकांचो उगडास करून खालतिकायेन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. सगळीं हात जोडुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यो सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Pratuya हे मीस तुमा सोमेस्ता बसत हांव भेटयता. सर पदवेदार देवा, तुवें बसयलोल्या सरवंडराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदांच जागी दवर. अशें ताज्या सांगाता सर्गीच्या राजान सास्ताचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकात आपली राजवडकी चलयत आसा. सासणाच्या सासणांक आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा, तूंच आमचो बाप, आमचो तारूक, हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा, कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्या वेली आमकां कोडसरूंक निर्मिताय आनी तुजी बिरां दोरिना जावंक आमची काळजां दारून कोरताय. तुज्या सेवकां खातीर तुज्या दायजाचें कुळां खातीर परतून ये. अंतराळ पिंजून सकयल देंवन आयलोलोय जाल्यार तुजे मुखार पर्वत गळगळून पडटले आसले. आपणाचेर फातेतल्यांक अशें वागयतलो तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण
कानांनी केन्नाच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना. प्रमाणीकपणान चलतात आनी तुज्यो वाटो विसरनात तांकां तूं वेंगयताय. आमी पातक केलें तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काळ आमी तुजेर कळपल्या. आमी सोगलीं मेळीं कशीं आसल्या, सोगल्यो आमच्यो बऱ्यो कोरल्यो मेळ्ळ्या आंगवस्त्रां सारक्यो. आमी सोगलीं बावलोलीं पानां कशीं जाल्या. वाऱ्यावरी आमच्या पातकांनी आमकां लोटून व्हेली. तुका जागृत करच्याक कोणेंच तुका उलो मारूंक ना, कित्याक तुजें मुखामोड तुवें लिपयलें आनी आमच्या खोटेपणाच्या आदीं तुवें आमकां केलीं. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप, आमी माती तूं कुंभार, कित्याक आमी सोगलीं तुज्या हाताचो वावर. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमच्या कानार जबाब सादला, ताका आमचो जबाब हे परी जातलो. तुज्या मुखामोडाचो पोरजोड आमचेर पडून दी. म्हणुया, तुज्या मुखामोडाचो पोरजोड आमचेर पडून दी. तूं इस्रायलाचो गवंडी, तर आयक आमकां. तुज्या मुखामोडाचो पोरजोड फांकय, तुजें बोड उक्तेपणीन दाखय. म्हणुया, तुज्या मुखामोडाचो पोरजोड आमचेर पडून दी. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागतां, आमचेशी परतून ये. स्वर्गार तावन नदर मार, हे तुजे दाखवेडीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेडीक बाळगूण सांबाळ. जबाब, तुज्या मुखामोडाचो पोरजोड आमचेर पडून दी. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक क्रिस्ता जेजू सवें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगल्या बांदारांची बोरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सोर प्रवचनाची आनी सोर जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गवाय तुमचे मदें गोठ रिगल्या. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या प्रकाशनेक आशेवन रावतना तुमकां कसलेंच मोदें आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यंत थीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुम्याक एकवटांक आपयल्यान तो देव विस्वासी. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. काक लूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसाक म्हणलें, चोत्राय धरात आनी जागरण करात.
तो वेळ केन्ना पावतलो ते तुमी नकळत. पयशिल्ल्या गांवांत वेता कोण एकल्या मनशा भाशेन तें आपलें घरदार साडून चाकरांनी जोण एकल्याक करूंक जाय तें काम तांच्या हातान घालून आनी दार राखणेक चोत्रायेन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घराचो दोनी केन्ना येतलो 3 सानां मोदयांनीर ओ कोंब्याच्या सादार की सकाळीं ते तुमी नकळत. नाजाल्यार तो अवचीत पावता तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोलीं मेळशात. तुमकां सांगता ते सगल्यांक सांगता, जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भयणी भावांनो, खुशालकायेन आमी ह्या नव्या सेवाधर्मीक वर्साक सुरवात दिल्या. वी आर बिगिनिंग अ न्यू लिटर्जिकल इयर. इतलीं वर्सां आमकां देवान दिल्यान सेवाधर्माची. जिवितान बाबडीनो दर एक बरो सण आसा देवाक आर्गां दिवपाचें, देवाक दिन वाचपाचें. आनी खेरीत भाशेन ह्या वर्सा, ह्या नव्या सेवाधर्मीक वर्सा आमकां अदीक देवाक आर्गां दिवपाची गरज आसा. कित्याक ह्या निमाण्या 8-9 म्हयन्यांक आमची इगोर्ज बंद आसली. आतां ती उक्ती जाल्या. तुमच्यांनी येवंक जाता देवाक वाखाणूंक, देवाक दिन वाचूंक, देवाची मोहिमा वाखाणूंक. हें पुर्तें कारण बाबडीनो आमच्या ह्या सेवाधर्मीक वर्साचे सुरवातेक. आनी त्या पासत जेजू म्हणटा आयच्या शुभ वर्तमानान, सगलीं तुमी जागृत रावात, तयार रावात, चोत्राय दवरात. कोणाकूच हे आपल्या वस्तुकी फावो जावंक ना. जायतीं जाणां घोडेक चिंतत, आरे आमी मागले, देवान आमचें मागणें आयकलें. देव जाणो बाबडे, ताजो जबाब म्हजे कडेन ना. पूण कोणाकूच एके भाशेन दिसोंक फावना, आमी मागले, देवान आमचें मागणें आयकलें म्हणजे दुसरी मागिनात. आमीच हातां भोगता. जी कोण मिसाक येतात तींच भक्तीपणी करतात. जायतीं जाणां बाबडीनो एके भाशेन ह्या लॉकडावनाच्या पिरियडान गुणगुणटालीं. इगोज केन्ना उक्ती जातली? इगोज कित्याक उक्ती करिनात? बाजार उक्तो जालो, काजिनो उक्ते जाले, सगळें उक्तें जालें. बाबडीनो, तुमकां तर अशें उलोवंक जाय जाल्यार बाजारांत वचात, काजिनोन वचात, नाल्यार खंय वचात. इगोजेन येवपाक पुर्तें कारण म्हटल्यार फकत देवाची भोजवण करूंक. कोणाचेच बोडाय बाबडीनो देवा मुखार चलोना. देवा सत खालतिकायेन जियोवपाक जेजू आमचे लागीं मागता. चोत्राय दरात. घराचो दोनी केन्ना येतलो तो कोणाकूच खबर ना. आमकां दिसता बाबडीनो आमचें जिवीत आमच्या हातान दवरलेलें आसा. आमच्या हातान कांयच दवरलेलें ना. एक फावटी हांव कोणाच्या घरान गेल्लो आनी ही बाबडी वस्तरी म्हाका कितें घेवन आयली, एक बोशी. एकलीच रावताली. हांवें म्हटलें, कित्याक हाडटाय तूं, कित्याक त्रास घेताय? ना 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 फादर, तूं आयला आमगेनी, बरें दिसलें. हाडली बोशी. हाडटना ठाटकून पडली आनी फुटली. फादर सॉरी मिस्टेक जाली, बोशी फुटली. बाबडीनो आमच्या हातान कांयच ना. एक बोशी पर्यंत आमच्या हातान उरोना. कित्याक आमचे बोडाय बाबडीनो? कित्याक आमचे व्हडले जिविताचें दाखोवप? खालतिकायची मनशां जावया. चोत्राय दवरात, जागृत रावात, चोत्रायेन चलात म्हणजे खालतिकायची मनशां जावया. हेंच बाबडीनो आमी ह्या नव्या सेवाधर्मीक वर्साचे सुरवातेक आमच्या गिन्यानान घोट रिगोवया.
ल्हानविकायेची खालतिकायेची मनशां आमच्या हातान कांयच ना. आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आसा. आमी गाडी चलयता कशी चलयता आमकां दिसता आमच्या हातान आसा म्हूण. ढा करून मारली, गाडी मोडली, पांय मोडले, हात मोडलो तेन्ना कितें म्हणटलें हांव? आमच्या हातान गाडी आसा? आमच्या हातान गाडी ना. देव आमकां राखता, देव आमकां सांबाळटा. देखून जागृताय, खालतिकाय, ल्हानविकाय हें गरजेचें. थोडे दांपुया आनी ओगेपणान ही लोगोत नियाळ करुया. सत मानता नेवाक सर्पद्वेदार बापाक सरकाराने विचारसलरा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आस्पता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मोरी तांव सलमलो. पोंस पिलाताका ताणें कोस सुसले. ताका क्रुसार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयेंतांची बी आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आनी गरजो खालतिकायेन देवा बापा मुखार आमी आतां उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी प्रमाणीकपणान आपल्या दिल्ले कार्य पालून आपले परचेक सुम्याच्या येण्याक जागृतायेन तयार करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी वेला प्रमाणे फावो ते बरे थाराव घेवंक आनी परचेक फावो तें बरेपण दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमची जण एकल्याची जबाबदारी आनी विस्वाशीपण पालून सगळ्या वेळार आमी सोम्याच्या येण्याक जागृतायेन तयार आसूंक बापाची कृपा मागुया. सर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात. ह्या नव्या सेवा धर्मीक वर्साचे सुरवातेक आमचे मागणी काकलुतीन तूं मानून घे आनी आमकां सगल्यांक हे नवें वर्स एक खुशालकायेचे भक्तीपणाचे भावार्थाचे मोगाचे आनी दुसऱ्यांक मजत कोत्तले आनी सोरशेकी तुजे गोवाय जातले वर्स आमकां जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन.
भावनो भयणीनो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण व्हडल्यान मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतपणे मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावूं. तशेंच ताचेच वरवीं सास्ताची सरवण जोडूंक आमी पावशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मुनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सास्तीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं देर धरून आतां आमी आश येता तें तुवें बासायलोलें तेणी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कशेन कश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनच्या बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaco gut porgotuja. Somia Jezu ami oczokata, ani ekazi tlebieta, ty tlebodin do wojbowajsa, ami do जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक, सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबांबणीची काकलूत कर आनी आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांकवार मारी देवाचे माई सागाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतांक आमचे गोंयचे सान बागेवन जुजेवाज बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सरकाळीन मानवल्यान ते सगळ्या सादा भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. जागृत रावात, तयार रावात, चोत्रायेन चलात. ही उतरां बाबणीनो आयज आमच्या कानार सादल्यान ही उतरां आमच्या जिवितांत गरजेची. जागृताय गरजेची. कितेंय आमी कोत्ता तेन्ना जागृतायेन करुया. टू बी अलर्ट, टू बी कन्सर्न, टू बी सेन्सिटीव आमच्या जिविताक आनी दुसऱ्यांच्या जिविताक. हेच मागणी आतां जेजून शिकयलें कोत्तना हीच कृपा आमकां सगल्यांक बरेपणान हात जोडून मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाकरे आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्त चेड्याक आमी बरो वाशान उतरेकता तर आमकां जी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर वाकतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सिके एकवटान मोगान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो तो जेजू देवाचो पूत आमचो पुनर्जीवन जाल्लो सोमी आमचो दोनी. हे नवे वरोस आमकां तो अनेक पावट फावो करता. ह्या नव्या सेवा धर्मीक वर्सान ताची नीज पाटलावदारां कशी ताका गोवाय दितली मनशां कशी वावुरतली ह्या जेवणांत वांटो घेतली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळून. ह्या वेळार ओत्मीक तोरेन आमी जेजूक आमच्या जिवितांत घेवया. ओत्मीक कुमयाव. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना स्वर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोळ आम्हा सगल्यांक मेळू म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. ह्या सुमारान मूळ आरादीस दिडिया जुजार्ड आराडी 3ऱ्या वर्साचे मीस 8 वरांचेर. ब्रेस्त आरादीस 3 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराची परब मीस आमचे इगोर्जेन 8 वरांचेर. सुंक्रारा दीस लुदवीक विक्टर डिसूजा सांतातोन वाड्यांतलो म्हयन्याचे मीस 8 वरांचेर. सोनवारा दीस आग्नेल डिसूजा मोरोड पयल्या वर्साचे मीस 8 वरांचेर. आयज क्रिस्तियनाचो पयलो आयतार, सेवाधर्मीक वर्साचो पयलो आयतार. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या सॅक्टर 15 आराडी 3 तांच्या लिडरांक आनी सगल्यांक जी मांडावळ बरे भाशेन केल्या तांकां देव बरें करूं म्हणटा. येता त्या आयतारा दीस पयल्या मिसाची मांडावळ करूंक सॅक्टर 14 आराडी 2 आतां 10:30 वरांचेर युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आनी लिटर्जिकल एनिमेटर्सांची जमात आसतली. सगल्यांनी हाजीर जावचें. सांगला ते भाशेन 3 तारखेर डिसेंबराचे सान फ्रांसीस शावेराचे फेस्त. त्या दिसा आमचे इगोर्जेचें ऑफीस बंद आसतलें. येता त्या आयतारा दीस 26 डिसेंबराचे 10:30 वरांचेर पॅरीश पास्टरल कावन्सिलाची जमात. सगल्या PPC मेंबरांनी हे जमातीक हाजीर जावचें. आमची परब भाग्योन देवगाची जाल्ली तेन्ना जायत्यांनी आमकां आदार दिलो. सगलो अकावंट्स आमी नोटीस बोर्डार घातला बारीक सारीक. पूण थोडक्यान सांगता भाग्योन डायगोच्या फेस्ताचो हिशोब हे परी आसा. सगली येणावळ इनकम 2,70,800 रुपया. खर्च जाला 1,15,964 रुपया. उरल्यात 1,54,830 रुपया. आनी हे सगळे उरल्यात ते पयशे आमी फाब्रिकाच्या अकावंटान घातल्यात. तुमकां सगल्यांक हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. जाणी हे सबस्क्रिप्शन दिलां, कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स द फीस्ट जाणी दिलां तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी गोडेक जाणी दिवंक ना तांकां उगडास कोत्ता. कित्याक इगोर्ज तुमची. द चर्च इज योर्स. कायंडली बी जेनरस नेक्स्ट टायम एट लिस्ट. God is generous because He has given you one more year of liturgy. So let's be generous towards God. तुमकां खबर आसा की आमी इगोर्जेन मिसां सुरू केल्यात आनी आयताराची फकत 2 मिसां आसात. सद्याक परिस्थिती बदलत जाल्यार, आदार आमकां मेळत जाल्यार आमी ते मागीर घोडेक बदलीन. पूण सद्याक 2 मिसां आसात. पयले मीस सॅक्टरांक घातला. दुसरे मीस सगल्यांक घातला. सगल्यांक म्हणजे आमी जाणो 40 लोक येता, 40 लोक. पूण हांवें पळयलां ह्या 2-3 सुमारांनी तोच लोक सदांच येता. हें सारकें ना. दुसऱ्यांक चान्स दियात, दुसऱ्यांची काळजी घेयात, दुसऱ्यांचो हुस्को घेयात. तुमकां दिसता आमी मिसाक आयल्या आमचो आत्मो साल्वार जातलो, आमी आमचो आत्मो साल्वार केलो. दुसऱ्यांचें पाड घातलें. दुसऱ्यांक आत्मो ना, दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंतूंक जायना. हें वचून सगल्यांक सांगात हांवें सांगलां म्हूण. तींच मनशां सदां येवंक सोदतात. हें जावचें ना. दुसऱ्यांक चान्स दियात. घरा लागीं तुमकां टीव्हीचेर, युट्यूबाचेर मिसां पळोवंक मेळटात. हे पर्यंत मीस तुमी घोडेक पळयतल्यात. देवाक पावलें.
आनी आयताराचेच मिसाक येवंक जाय म्हूण ना. बीस साहेबान सांगलां, क्लियरली सांगलां, सुमनाच्या दिसांनी मिसाक वांटो घेतात ते आयताराचें ऑब्लिगेशन पाळटात. बिकॉज दीस इज अ व्हेरी स्पेशल सिट्युएशन. बीस साहेबान आमकां परवानगी दिल्या. सो संडे ऑब्लिगेशन कॅन बी मॅट ड्युरींग वीकडे मास. For those who don't understand Konkani, I'm trying to tell in English. Sunday obligation is fulfilled by the special concession given by the Archbishop during weekdays. During weekdays you come for Mass. Nobody is objecting. But don't think that you all are special, VIPs. आमीच येवचे, आमकांच मिस जाय. दुसऱ्यांचे कितें? What about others? तो ही मातशी कॉलोनी बरे भशेन समजात. आमचे पुस्तकां सेवाधर्म आयल्यात, जांचे आसात तांणी उपकार करून कोचेरीन येवन व्हरचे. आतां दिसाच्या मिसान डेली रिडींग सदांच वाचप करूंक, पयलें वाचप करूंक जांकां घातल्यात ते लिस्ट नोटीस बोर्डाचेर आसा. तुमी ते पळोवचे. आतां आमी कोणाक कोणाक घातल्यान उपकार करून त्या त्या दिसा तुमी येवचे आनी रिडींग बरें प्रॅक्टीस करून करचे. देव बरें कर. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूच्या मोगान आनी खुशालकायेन जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार